आसा ताज्या उपरांत रिव्यू करून फुडले डिसायड केले वयतले। मॅक्झिमम आमकां दिसून येयला की क्रावडेड प्लेसीस ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसर चड प्रमाणांत आमकां स्प्रेड जो आसा दिसून येता। त्या खातीर क्रावडेड प्लेसीसचे रेस्ट्रिक्शन्स दवरपा खातीर हे सर्क्युलर जे आसा काडलेले आसा। थोड्या फाल्यांच्यान मोठ्या प्रमाणात पुलीस कलेक्टर डिपार्टमेंट्स बाकीच्यो सगळ्यो पंचायती आनी हांकांय आमी सांगलां की तुमी मॉनिटर करचें जेणे करून क्रावडेड प्लेसीस ज्यो आसा ह्यो लोकांक एकत्र येवपाक दिवचे न्ही किंवा चड मोठ्या प्रमाणात गर्दी जी आसा करची न्ही, जेणे करून आमी पॉझिटिव्हिटी रेटाचेर कंट्रोल करपाक शकतले। आमी टेस्टिंग फेसिलिटीज सगळे कडेन त्याच पद्दतीन अवेलेबल आसा। सगळ्या जाणांक हांव परत एकदां आव्हान करता की वॅक्सिनेशन कोणी घेवंक ना तांच्यांनी फर्स्ट डोस आनी सेकंड डोस हे वॅक्सिनेशन खूब मोठ्या प्रमाणात घेवचें। बॉर्डरीचेर आमचे फाटल्या सर्क्युलराच्या प्रमाणे जसो आमकां अजून टेस्टिंग थंयसर आमी हें करूंक ना। रेस्ट्रिक्शन्स बाकीची सगळी जी आसा इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स नॅशनल पॅसेंजर्स आनी एअरपोर्ट रेल्वेची रेस्ट्रिक्शन सगळी लागू आसा। इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स येता तांकां तांची RT-PCR ही एअरपोर्टाचेर जाता। 7 days तेंच्यांनी आपले आयसोलेशनान रावपाक जाय। 7 दिसां उपरांत परत एकदां तेंच्यांनी टेस्ट करपाक जाय। ऑल द स्टेक होल्डर्स जे आसा पळय तेंच्यांनी कन्सर्न तेंच्या कडेन जे इंटरनॅशनल पॅसेंजर आसा तांची त्या पद्दतीन रेस्ट्रिक्शन्स घालची आनी स्टेक होल्डर्सांनी त्या पद्दतीन काळजी घेवची। अदरवायज पुलीस